तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता मोंतेरो फॅमिलीच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जुआंव काज हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सगल्यांक सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. रोनाल्डो आनी रिवाल्डो आपलो आयज जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कितें भाशेन भाव भयणीनो मागुया आमच्या राज्या पासत. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमच्या गोंयची सारकीच बिगडत आसा दिसाच्या दिसाक. मागुया जे कोण जबाबदार आसात तांणी आपली मनां उगडूंक आनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक. जे कोण जबाबदार आसात तांकां देवान नितीक सांपडावंक. ते नितीक सांपडूंक एकामेकाचेर जे आयज बोटां दाखयतात कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. आयज ही लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन गोंयची पिड्ड्यार जायत आसा तेन्ना आमच्या आख्खें गोंयचें राज आनी गोंयची लॉ एंड ऑर्डर देवाच्या हातान घालुया. आनी जे कोण जबाबदार आसा तांकां नितीक सांपडाय म्हूण आमी देवा लागीं खतखत्यान विस्वासान मागुया. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत, जीं कोण त्रासान पडलेलीं आसात तांचे पासत आनी हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. क्रिस्ताण्याच्या काळान भाव भयणीनो आमी आसा आनी सोम्याक घेवंक आमी आमची तयारी करता. ही तयारी करता आसतना जायते पावटी आमी बेसारमाय दाखयल्या, जायते पावटी आडसाय येयल्या, जायते पावटी जें कितें घडटा आमचे भोंवतणी तें पळोवन देवाचो संदेश आमी घेवंक फाटीं उरल्या. असल्या आमच्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांबार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा सगल्यांच्या रचणारा तुजी सोडवण समेस्त मनशां खातीर म्हूण तुवें परगट केले. ही सोडवण दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची महिमा बगूंक संतोसान आमी तयार रावोशें कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. म्हजे पुर्जेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजालेच्या काळजा कडेन उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिचे पातकांचें फारीपण जालें. सगळ्या तिचे खोटेपणाक सर्वेस्पराचे हातांतली दुपेट कास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमारो करून दवरात. सगळीं फालकीं भरून येवं दी. दोरेक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडूं दी. सगळीं उंच कडपां सपाट जमीन जावं दी. आनी सगळें लांब लांब दोंगरांच्या मैदानां जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुलाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. एक तालो हुकूम दिता, परगट कर. आनी हांवें प्रतिपाल केलो, कितें परगट करूं?
आख्खें मनशाकूल म्हणल्यार तोंड, आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता, पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेत सोडून वच. जेरुजल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताल्यान बोब मार, भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोंगरांक सांग, ओ पळे तुजो देव, पळे सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या बोलान सगलें आपल्या हातान करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैतांची सगलीं चिन्नी ताचे फुड्यांत वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता. तांकां आपले कांकेक मारून व्हरता, आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. ओ पळे तुमचो देव बोळ दाखोवंक येता. सगळीं म्हणुया, ओ पळे तुमचो देव बोळ दाखोवंक येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब. हो पळे तुमचो देव बोल दाखोवंक तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कोलयात ताची कौतीक विजमितां. परमेश्वरा कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्याच देवाचें ताचें इतलें बेन धरचें. जबाब. हो पळे तुमचो देव बोल दाखोवंक तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. सोर्ग सगलो ओनोन बगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब. हो पळे तुमचो देव बोल दाखोवंक तो येता. फॉलां सयत पिकाल जमीन, बुरकुटूं आनंद बरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटूं कुशाल बरीत. मुनसुबी प्रितुमेची सगलीं न्हीद संवसाराची, परजांची करच्याक जोडटी. परमेश्वर होबले येता. जबाब. हो पळे तुमचो देव बोल दाखोवंक तो येता. उद्गार. Sorvespora, 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 Zoe, Zoe. Sorvespora, 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 Zoe, Zoe. सुम्याचो दीस लागीं पावला. पळे आमची सोडवण करूंक तो येता. Sorvespora, 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 Zoe, Zoe. Sorvespora, 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 Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोणेकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो, तांतली एक सांडली जाल्यार णोयाणोय दोंगराचेर सांडून हिंडांतली पेल्यान चल्ल्या, तिका सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या णोयाणोय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
हो पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता. भाव भयणीनो, क्रिस्ताण्याच्या काळान, आद्वेंताच्या काळान जेन्ना आमी आसा तेन्ना ह्याच आमच्या देवाच्या येण्याची तयारी आमी करता. वर्सान वर्स आमी उगडास करता ही आमची तयारीचो, आनी नातालांच्या परबेन ताका घेवंक तयार जाता आनी घेता. ही तयारी कसली? आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकता, खुद देव आपल्या संदेशकाराक उलो मारता, चल संदेश दी. आनी हो संदेश कसलो? एक ताळो आड्डता, अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांत सर्वेस्पराची वाट तयार करता आसतना फालकी आसात ती भरून काडपाक जाय, दोंगर आसात ते कातरूंक जाय, सपाट जमीन करपाक जाय, एक बरी वाट, सरळ वाट. आयज जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा ताचेर भाव भयणीनो आमी एक नदर मारीत जाल्यार हें चालू आसा काय? हो ही अरण्यांतली वाट तयार करूंक, ही फालकी जी आसा ती भरून काडूंक, दोंगर आसात ते खालावडूंक, असली एक वाट तयार करप चालू आसा म्हणोंक जाता काय आमच्यान? आमच्याच गोंयान ह्या दिसांनी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जाल्लें आसा, जंय सगळेच फोंडूचशे दिसतात. जे प्रशासन आसा, जांकां जबाबदारी आसा तांकां पडलेलें ना, कोण जबाबदारी घेयना, एकावंटेबिलिटी म्हणटा ती ना, फकत फोटोवप चल्लेलें आसा हें आमकां दिसती पडटा. फोंड पडल्यात सगळे आमच्या एके भाशेन प्रशासनांत, आमच्या सिस्टमाक. जबाबदार कोण? कोणूय ना, एकलोय जबाबदारी घेना. फाटीं एक केस जाल्ली जॉब स्कॅम, आनी तातूंत जे कोणाक सांपडायल्लीं आनी जाणी ही गोवायकी दिल्ली आयज तींच भितर. जे कोण जबाबदार आसात ते मेळूंक ना, स्कॅम थंयच आसा. आतां आरपोरा हो नायट क्लबाक उजो पेटला, साद्या मनशांची जीं कोण थंयसर आसलीं तांचे 25 जाणांचो जीव गेलो. कोण जबाबदार? आजून पासून जे प्रशासन आसात एकामेकाक बोटां दाखयत आसात. आवाज चल्लेलो आसा, घडये होय आवाज 1 सुमान 2 सुमानां चलतली, तोय बंद पडटलो. कोण जबाबदारी घेवचो ना, नो एकावंटेबिलिटी. फोंड पडल्यात आख्खेच आमच्या ह्या सिस्टमाक. हातूंतल्यान आनीक मातसो मुखार संदेश आमच्यान घेवंक जाता काय? चल संदेशकारा संदेश दी, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आसा तें. हो संदेशकार घडये न्हयच फकत एक मनीस, एक प्रवादीच. आयज जे इव्हेंट्स घडटात, ज्यो घडण्यो घडटात, एक व्हड संदेशकार दिता आमकां संदेश. संदेश दीत आसता, घेतात आमी हो संदेश. आयज आमी जोण एकलो बो करून आमी क्रिस्ती भावार्थी ही आमची तयारी करता आसतना एक सदांची चाल कशी बेस्ती, एक 4 आयतार जाले, वाती पेटयल्यो, आद्वेंत जालो आनी मागीर क्रिसमस जालो, गोठो केलो, नोकेत्र नेटयलें, मागीर क्रिसमस काबार जालो. जाल्यार ही फालकी खंय भरून काडल्यात आमी? सुदरल्यात आमी? बदललां कितेंय तरी? जे कोण जबाबदारी घेनासले ते जबाबदारी घेवपाक शिकल्यात. जे कोण पाड घालतात ती एकावंटेबिलिटी दितात. जे कोण पडयतात आनी जे कोण विचून काडटात आमी नागरिकां. जे कोण आमचे जबाबदार आसात तांचे लागीं मागता हांव जबाबदारी. चडशे जाणांक आमकां कांयच पडलेलें ना, चडशे जाणांक आमकां दिसता तें आमचें काम न्हू, आमी बेस्तीं, आमचें दिसपट्टें करपाची ती भानगडी आमकां नाका. आनी अशें म्हणटात देखूनच आयज हें सगळें जें चालू आसा तें चालूच उरतलें. आनी आमची फुडली पिळगा जी येवपाची आसा, तुमचीं भुरगीं, तुमच्या भुरग्यांचीं भुरगीं, तीं आनिकूय मारेकार दीस पळोवंक पावतले. कित्याक? हाचे विशीं आमी कांयच करूंक ना, ही फालकी भरून काडूंक ना. हे जे मिजाशीचे दोंगर आसात आनीक जे दादागिरीचे दोंगर जे वाडत आसात ते खाला उडोवपाक आमी कांयच करूंक ना. फकत घडये आमी रडल्या आनी बोटां दाखयल्यां, जालें काबार. एक सुमानभर घडये आमी मॅसेजीस आसात त्यो वाचता, फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर पोस्ट वाचता, आनी थोडीं जाणां आमची मदलीं तातूंत थोडेशे कमेंट्स घालतात, जालें काबार.
फालकी थंयच उरली. ते मिजाशीचे दोंगर आनिकूय उबे जाले. जिवीत दिसा दिसाचें जंय आमकां सोडवंडार जाय तें थंयच उरलें. आनी असल्या संदर्भान जायतीं जाणां सांडलोलीं आसात. आनी सांडल्यांत तांकां सोदूंक आमचो देव येता. हो पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता. ताका घेवपाक तयार आसा तूं? जशें आयच्या शुभ वर्तमानां आमी आयकलां, 100 शेळयो आसल्यो, एकली सांडलोली, द लॉस्ट शीप. आनीक ह्या एकल्याक सोदूंक हो राखणो गेलो. नोयाणय थंयच सोडली, एकल्याक सोदूंक गेलो. आयज बरी नोयाणय सांडल्यांतशीं दिसता. सोदूंक येवपाक कोण ना. आनी सोदूंक येतात तांकां घडये कोण मेळना. सांडलेल्यो शेळयो आसात त्यो आपूण आयज मेळपाकूय सोदनात, लिपून रावतात. म्हणजे जबाबदारी घेयनात, पडलोले नात, कांयच पडलोले ना, आनिकूय सांडल्यांत आमी. तर आयच्या दिसा की कृपा आमकां मागुया, हें समजून घेवंक आमी आनी आमची क्रिस्ती जबाबदारी आमी घेवपाक. दुसऱ्यांची खबर सोड, आनीक कोण कोत्तलो म्हणटा तें सोड, पूण तुजी क्रिस्ती जबाबदारी तूं जेन्ना घेता तेन्ना ह्या सोडवंडाराक घेवपाक तुवें वाट तयार केली. ओरोण्यान जो आवाज आड्डोता, बोवाळ मारता, सर्वेस्पराची वाट तयार करात. एक तरी वस्त आयच्या ह्या समाजान आनी आयज आमचें प्रशासन जे भशेन चल्लोलें आसा तातूंत एक तरी वस्त हांव करतलो काय? जणेकल्यान आमी हाका जबाब आमचोच दिवचो आनीक आमच्या सोडवंडाराक घेवपाक आमची तयारी करूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागून घेवया. भेटोने गीत घेऊया C8 पेज नंबर 31. तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखवलें दिला मनशाच्या वावरान केला म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मनांत आमच्या हृदयातली पुलीस विचार सर्वेस्पर घालून घेऊ. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावनूय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणान झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. सोम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी एकादशींतले पियेतो तितले फावटी आमी तुजें मरण भोगवटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेप तुजे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवन बापा, फलिपणार आमचे गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्तांक ते पडजडीत मुखामपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. कुवामरिद्याची मागीर सांगाती भाग्यवन जुजेचो पोती, भाग्यवन दोतां, भाग्यवन जेवास आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताची सांगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट करात. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट करूंक आमचेंच जिवीत आमी जाग्यार घालूंक, निठायेर घालूंक, सगळीं फालकी आमच्या जिवितांतली भरून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. आनी त्याच बरोबर आमी जण एकलो आमची जबाबदारी घेवन जे कोण जबाबदार आसा तो समाज चलोवंक तांची बीन एकावंटेबिलिटी आमी घेवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी करूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलीय वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे श्री संसाराचे पाप काढतले आमची कथा देवाचे श्री संसाराचे पाप काढतले आमची कथा देवाचे श्री संसाराचे पाप काढतले आमची शांती ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सगळ्यांक हांवें म्हज्या भितर चर्चेक पावला पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जेजू बोल्या रोल्या जेजू स्वारीक बोल्या स्वर्गीनाक देवलोय सोदू म्हाका आयलोय जेजू बोल्या रोल्या जेजू स्वारीक बोल्या स्वर्गीनाक देवलोय सोदू म्हाका आयलोय ओरे आमची शेळी तुका चुकोन गेली तुझे काय कोर म्हाका ओय सोडून सोडनाका प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादूस जाल्यो जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा सतराय धरची फाल्यां बुधवार
फाल्यां तावन आमची बोपोयत संस्काराची बोजवण सांजेर 6:30 वाजता सुरू जातली. फाल्यां बुधवारा दिसाक सांजेर पवित्र संस्काराची बोजवण आसतली. शेवटाक गीत घेवया G2 पेज नंबर 98.